Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. पणजे माटोळेचे सामान विकूंक बसतल्यांकडच्यान सोपेकार दे मायज पयशे उखलता आनी पावती दिना म्हूण कागाळी. चवथीचो बाजार भरला, गिरायक ना. कांय लोक सवाय विकून चल्ले, कांय जाणांक परवडना, वेल्यान सोपो दे मायज. माटोळी खंय आता म्हारग आहा का सवाय सवाया कितें रेट कितें आहा? 60-70 रुपये आसा, 10 रुपये आसा, 10 रुपये दिसता, 10 रुपये दिसता, 30 रुपये दिसता, आंबाडे 50 रुपये दिसता. सवाय याका लागून सवाय केला कोयताक लागून आता लोका तरी पयशे ना काय ना 1200 रुपये दिवून कोण मागता मग कामराचे एकूय वर्ष पळोवंक ना आमी इतले पयशे घेता म्हणून. मागीर आनी मापून घेतलो जागो एकूय वर्ष मापून जागो दिवना आमकां. तशीच बसला तशेंच घेतला 200-300 रुपये घेताले, एक 1200 रुपये दिले. गिरायक ना, गिरायक ना काय ना गिरायक कितें म्हणून पळय व्यापार कसो वाडलो पळय. गिरायकूच ना म्हणून तिका पयशे दिवना, हांवें गिरायक ना पयशे दिना म्हणलें तशें सांगला. कितें आनी हे पळय गाणीन आतां साक घालून बसला, कितें करपाचें? गिरायकूच ना रे, साप गिरायक ना. उदकान बसयला तुमकां न्ही? बसला गाणीन साक घालला आनी गाणीन बसला. आनी हे स्लिपय दिना, पयशे घेता आनी वगीत वयता. स्लिपय दिना, काय दिवना ना काय दिवना तुमी. कितें करपाचें? आमकां गिरायक ना पळय, बेजास हांवें कितें करप पळय. व्यापार म्हाजो कसो आसा हाडल्यान हाडलेले पळय, पोटली तशीच घातलेले मांडयलेले. उदक हा सगळें जाय. हे उदकान बसयला आमकां. आनी म्युन्सिपालिटीन कितले घेतले तुमच्या कडल्यान? आता तुझे कितले घेतले ने? 800 रुपये घेतले. हा आणि गिरायक आहा का ना? विकता खंय तर आता? सोपो घेतल्याक विचारल्यार तो खंय सांगता मिटरा प्रमाणे पयशे, पावती मागीर. आता बरेला रिसिटी हाडटा सगळे भरून. डिटेल घेतला तेंचे कितें घेतल्या? कोणाकोणाचे कितले ते घेतला तर रिसिटी काडटा तेंका वचून. ते म्हणटा कितें रिसिटी बी काय दिना म्हणून. आता हे बरयला आता वयता सगळे घेऊन येता, वांगडाच दिता. नाल्यार परत 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 ते बरे कार्बन घाल परत बरेचे पडटा रे. प्राइस कितें? 60 रुपीज पर मीटर. ते पयशे घेतला 1200 रुपये ना. ती तू बायल ती उलयताली ती मरे. एरिया वायज केला न्हू, 2 दिसाचे ते. रिसिटी हाडून दिता आता ताकाच वयता. सावड्डेचो आमदार मंत्री दीपक पावसकारान सावड्डे शिमगोत्सव मंडळान दवरिल्ल्या चवथीच्या मांडाचे उक्तावण केले. सगळे सामान एका मांडार. मांडाचेर 4 पयशे उरता ते मोल्या धाड फार्मांतल्या एक्सिडंटात सोंपिल्ल्या सर्वेश केळुस्काराच्या भुरग्यांक. आज त्यांनी विचार हाडला. आमच्या गांवांत एक फाटल्या दिसांनी एक्सिडेंट जालो आनी आमचे शर्मेश किर्लोस्कर ताका अकस्मात निधन जालें आनी तेजे फाटल्यान तेजी फॅमिलीची 3 भुरगीं आसा माणकुली. एक चवथी आसा, एक पयली आसा आनी एक बालवाडी आसा. आनी 3 भुरग्यांचो विचार करून तेजे बापायलें सपन आसुल्लें, ज्या शर्मेशालें सपन आसलें आपल्याले भुरगीं बरें शिक्षण दितलो. आनी परिस्थिती खातीर तो आपूण जे कमयतालो ते तेंचे कडेन पावयतालो आनी तांकां बरे तरेन शिक्षण दितालो. पूण आतां तो ना. पूण आमच्या मंडळान जबाबदारी घेतल्या हे ज्या वेपाराचेर, ह्या माटोळीच्या वेपाराचेर जे प्रॉफीट जातले ते सगळे आपूण तेंच्या फॅमिली म्हणजे तेंची भुरगीं जी माणकुली म्हणजे केळुस्कर सिस्टर 3 भुरगीं आसा माणकुली, तेंच्या फुडाराच्या शिक्षणाक तेंची देखभाल करपाक हे जे प्रॉफीट जातले पयशे तेंचे कडेन पावयतले. म्हणजे हो एक बरो कॉन्सेप्ट. कुडचड्यार चवथीच्या बाजाराक सोशल डिस्टन्स. मंत्री काब्रालान पालिका पुलिसेची बसका घेवन डायरेक्शन दिलें. चीफ ऑफिसर म्हण, पोलीस म्हण, PI म्हण सगळ्यांनी आज आम्ही ड्रायव्ह केले कडेन आसा तेन्ना आमी माटवळींतल्यान सामान भरला
तांकां आमी रिक्वेस्ट केला की सोशल डिस्टन्स राखूनच तुमी सामान तुमचें विकचें आनी लोकांकूय तुमी सांगचें की गर्दी करनाका म्हणून, कित्याक म्हळ्यार कोरोनाचे दीस अजून सगळे कडेन ना, सगळ्या कडेन चालू आसा, तेन्ना आमी लोकांक रिक्वेस्ट करतात की तुमी काळजीपूर्वक तुमी सामान घेवचें. बाजूच्या स्टेटीन कोरोना वाडल्या प्लस निफा जाल्या आनी कश्यो कश्यो जावपाक नाका. आमच्या कुडचड्यार आज पासून सद्याक केसीस कांयच ना, व्हडल्योश्यो ना, थोड्योश्यो आसा, पूण हे लोकांनी सांबाळपाक पडटलें. सो आज इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा चीफ ऑफिसर, डेप्युटी कलेक्टर, PI आनी ट्रॅफिक तांकां सगळ्यांक की सोशल डिस्टन्सिंग मातशें मेंटेन करून लोकांक खरेदी करचो. आपाचो पर्वरे इन्चार्ज विघ्नेश आपटेन माटोळी सर्त दवरल्या. भार दिवया. माटोळी स्पर्धेंत तुमी मोठ्या संख्येन भाग घेयात, गोंयची संस्कृती जतन करुया आनी फुडल्या पिढीक दाखोवया की माटोळी कशी सजोवप आसता. मोठ्या संख्येन यात आनी तुमचो माटोळेचो फोटो आनी जी इन्स्ट्रक्शनां तुमच्या पर्यंत पावल्या आसतली त्या प्रमाणे WhatsApp करात 9309356440 ह्या नंबराचेर. तुमचो फोटो, माटोळेचो फोटो आनी तुमचे वोटर्स कार्ड वा खंयचें ID कार्ड मातशें WhatsAppar करात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.